अकस्मात कॅन्सल जावपाचें कारण कितें? सी आयज एक सामकी ज्वलंत मिटींग आसली. तातूंत जायते वेरियस सांगे म्युन्सिपालिटीच्या जाग्याचे प्रश्न आसले. कोणें आमच्या प्रॉपर्टी भितर एनक्रोच केला ते प्रश्न आसले. आनी एनक्रोच करपी मनीस खंय तरी मोठो पावरफूल पॉलिटिकल प्रेशर आसलो मनीस, देखून कदाचित कितें जाल्लें खबर ना. तेतून ज्वलंत प्रश्न आसले. आमचे भगवान बिरसा मुंडाचो स्टॅच्यू इरेक्ट करपाचो प्रश्न आसलो. डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा, छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे प्रश्न आशिल्ले. हे सगळे प्रश्न ज्वलंत आशिल्ले आनी खऱ्या अर्थान ही मिटींग कॅन्सील जावपा फाटल्यान एक मोठो व्हडलो षडयंत्र अशें आमकां दिसपाक लागिल्लें. कारण मिटिंगेचेर नोटीस दिल्ली ही सांगे म्युन्सिपल मिटींग हॉल ही 8 दीस पयलीं नोटीस दितात. आयज हॉल डेप्युटी कलेक्टराची प्रोग्राम आसल्या कारणान ते हॉल बूक जाल्ले. आमी अंडरस्टँड जाता कारण ते लोकांच्या हिता खातीर आहा. पूण आमी कितें सांगलें, आमचो कावन्सिलर रूम आहा थिंगा ती मिटींग शिफ्ट कर. ऑलरेडी कोरिएजंडम काडलेलें की ड्यू टू हॉल बुकींग आमी मिटींग चेअरपर्सनाच्या कॅबिनान घेता. पूण कांय लोकांनी आक्षेप घेतलो, 1-2-3 कावन्सिलरांनी, आनी चेअरपर्सनाक सांगलें की तूं अशें कित्याक करता, मिटींगूच कॅन्सील कर म्हणून. आयज तांणी मिटींग कोरिएजंडम काडून कॅन्सील केल्लो आहा. आयज हांकां लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाचेच ना, हांकां लोकांचे इश्यूज खंय तरी लांबोवपाचे आहा. म्युन्सिपालिटीची प्रॉपर्टी जी कोणाच्या पॉलिटिकल प्रेशरा अंडर कोणाक खावपाक जाय, कळ्ळें न्ही. हें तुमकां मुखायले आमच्या कावन्सिल सांगताले. इतली एक प्रॉपर्टी आहा ती आमी मिटिंगेन रावल्ले, तो पॉयंट येवपाचो आसलो की ऑलरेडी ते ट्रान्सपास करून म्युन्सिपालिटीची प्रॉपर्टी लोकांक रोड करून दिवपाक हिंगा प्रयत्न चलता. आनी भगवान बिरसा मुंडाचो ज्वलंत प्रश्न आसलो आनी तो प्रश्न आमी लावन दवरतलेच की डेफिनेटली नेक्स्ट मिटींग हो पॉयंट पास जावन येतलोच. आनी भगवान बिरसा मुंडातलो डॉक्टर जॅक द सिक्वेराची पोर्ट्रेट ही सांगेच्या ह्या भागांनी लागतली. शिवाजी महाराजाचो पुतळो थंय उबारपाक लागून कोण तरी प्रयत्न लिगली काय नासलें किंवा हांगा प्रपोजल कोणी दिला, आज तुम्ही दिलं म्हणून खंय तरी काय इश्यू हो चल्लेलो आसा. हांव एक सांगता, छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या बद्दल आमकां आदर आहा, सन्मान आसा. तो आमचो ग्रेट वॉरियर लिडर आमी ताका मानता. पूण ताजो पुतळो गिरेट करपाक खंयच आमकां एप्लिकेशन केन्नाच येयलें ना. म्हाका खबर ना हो प्रश्न केन्ना तो. हांव तरी कावन्सिलान येयल्यार केन्नाच हो प्रश्न डिस्कशनात 3 वर्सां येयलो ना आमच्या कावन्सिलरा. पूण जेन्ना हांवें शिवाजी महाराजा बद्दल म्हाका कांय येना, पूण हो जो इश्यू हांवें घातलेलो ते रेग्युलेशन, इट वॉज ओन्ली बिकॉज 150th बर्थ एनिवर्सरी आमी सेलिब्रेट करता भगवान बिरसा मुंडाची. त्या भगवान बिरसा मुंडाच्या बर्थ एनिवर्सरीच्या टायमार आमी खंय तरी एक मोठो ताजो भव्य आनी दिव्य असो पुतळो उबारचो. आनी तशें डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा जे आमचे ओपिनियन पोलाचे फादर आहा, शाबू देसाय आसले, ते छत्रपती शिवाजी महाराज हो हांवें घातलेलो हा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पोर्ट्रेट हॉलान लावचो म्हणून. हो केन्नाच कोणें प्रश्न काडूं ना. छत्रपती शिवाजी महाराजाक ताजें स्थान दिवपाक जाय, डॉक्टर जॅक द सिक्वेराकूय ताजें स्थान दिवपाक जाय, शाबू देसायाक ताजें स्थान दिवपाक जाय. आनी भगवान बिरसा मुंडा जो सामान्य ट्रायबल लिडर जाणें ब्रिटिशाच्या विरुद्ध लढो दिलो आनी सगळ्या देशाचो लिडर, हाकाय स्थान दिवपाक जाय. मेन मुद्दो आशिल्लो आमची म्युन्सिपालिटीची प्रॉपर्टी जी कोण तरी ट्रान्सपास करता तो डिस्कशनाक येवपाचो आशिल्लो. खंय तरी हो डिस्कशन येवपाक नाका म्हणून ही मिटींग कॅन्सील जाल्या अशें आमकां दिसपाक लागिल्ली. मॅडम अशें कितें जालें की तुमची ऑर्डिनरी मिटींग जी आसली कावन्सील बॉडीची ती अचानक कॅन्सल जावपाचें कारण कितें? कितें जालें की आमी 7 दीस पयलीं आमी मिटिंगेची पॉयंट हे करून आमी नोटीस काडटा. ते नंतर एक कलेक्टरान आमचे सांगेवयली कलेक्टरान आमकां मागीर हॉल बूक केलो. गव्हर्मेंट आमी नांव म्हणूंक शकना म्हणून एडजस्टमेंटा खातीर म्हाका म्हाजे भितर कॅबिनार घेवची पडली म्हाका. पूण एक कावन्सिलरान ऑब्जेक्शन हाडलो की हांगा जावपा जायना अशें म्हणून प्लेस ना म्हणून खातीर हांवें मिटींग कॅन्सल केली. नेक्स्ट मिटींग केन्ना दवरला? आतां अजून सद्या ठरयलें ना. पूण तितून कितें अशें पॉयंट आसलेलो मिटींग कॅन्सल करपाकूच पडली अशी? पॉयंट ना हो तो इशू न्हू की पूण येदो मोठो रिजन जालें की मिटींग कॅन्सल करपाक पडली. मोठो इशू जालो कितें नाल्यार मिटींग करूं मेळटा आसलेली अशें कितें? तो आपूण हांगा येत ना म्हणपाक लागले. 2 कावन्सिलर मातशें अशें रिजन कितें आसलें? रिजन फक्त प्लेस चेंज केल्लो? प्लेस चेंज आसली. ती करूं मेळनासलें तुमकां? ना मेळना आसली. कोरिजंडम घेतलेले कोरिजंडमा थ्रू? ओरिजिनल आतां हें केलें न्हू आमी फुडली नेक्स्ट मिटींग घेवया म्हणलें न्हू. टायम डेट कोण मागीर सांगता. अजून सद्या डेट घातली ना आमी. येस, थँक्यू.